तुझे पोषित समोरून पाराक्लेतान परगटल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां वेंचलाय इस्मोनो नापयलाय दैवीक जिवान पोलाय बाबार्तान एक ओटायलाय अर्जा मोनान एक संभावार्ता एक संपल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे कंपोषित संबरोन पाराक्लेतान परगटल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुझे सोवे आसो. बाळू जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज ब्रेस्तार आणि बाळू जेजूक मान करचो दीस. ह्या दिसा प्रत्येक जावन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर समेस्त आमच्या मोगाच्यांचेर बाळो जेजूचो आशिर्वाद ताचें रक्षण मागया. आमी खंयसरी आसूं पुरो खंयसरी खंयच्याय वावरार आसूं पुरो पण आयच्या दिसा बाळो जेजू आमकां राखता ताचें रक्षण आमकां हर एकल्याक मेळटा म्हणल्यार व्हड परवशान ताचे सरशी येवया आनी ताची तावन सर्व बेसावां जोडून घेवया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना एक घडीभर मावन रावन आमची पातकां वळखून घेवया. खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनाची चिंतनां विसरून वायट आचरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुमकां सदांच वारवरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सेवेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर Krista काकुळट कर Krista काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो,
म्हजी इल्ली पिसाय तुमी सोसून व्हेल्ली जाल्यार दया कर म्हजे इल्ले सोसून व्हरा. तुमचे विशीं देवाक आसा तसलीच उर्बा म्हाकाय आसा, कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यांत, एक आपूट आंकवारी बरी तुमकां क्रिस्ताचे पतीन करून ओपून दिल्यांत. पूण सरपान आपल्या कपाटीपणान एवेक नाडली तशेंच तुमची मोनाय आड आलोचनांनी बरोवन पाड जातीत आनी क्रिस्तातय सांदे आनी समर्पीत जिणेतावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत तुटल्या. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार, वा तुमी येदोळ घेतल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार, वा आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार हे सगळे तुमी सोसून वर्षात. आपूण श्रेश्ठ दमदूत म्हूण लेखतल्या प्रास हांव कांय ल्हान म्हूण म्हाका दिसना. हांव एक व्हडलो प्रसंगदार न्हय जावंक पुरो, पूण जानवायेन हांव कितें उणो सकड विशयांनी वा संदर्भांनी हांव कसलो म्हूण हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां. देवाची सुवार्ता फुंक्याक तुमकां परगट करून तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाकाच हांवें ल्हान करून घेतलो, आनी तो म्हजी कांयपुणी सूख आसा. तुमची सेवा करच्या हर एक पवित्र सभाच्या खर्चार जियेवन तांकां हांवें अडचणेक घाल्यो. तुमचे मदें आसतना खर्चाक म्हज्या हातांत कांय नासतना हांव गरजेन पडलो तरी तुमकां कोणाकच हांवें त्रास दिले नात, कित्याक मासेदोनियांतावन आयिल्ल्या भावांनी म्हज्यो सगळ्यो गरजो सुदारशिल्ल्यो. खंयचेय भाशेन हांव कोणाकच एक वजें जायनाशें हांवें सत्रायत धरल्या आनी फुडेंय हांव धरतलो. म्हजें तें आसा त्या क्रिस्ताच्यान सांगता, आख्ख्या आकायांत म्हजी वडवेक लिपोवंक कोणाकीच तांगचें ना. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना म्हणून गाय, हांव तुमचो मोग करता म्हूण देव जाणा. देवाचे उतार हे देवाचे उडकार. सगळ्या म्हज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव हरगां दिता. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेन तुका हर्सिता. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेश्ठ आनी वर्ती तांतू आनंद भोगतल्यांनी ती नियाळची. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. वर्ती आनी महिमेची कृत्या ताची नीत ससनाक बाळता. आपल्या विस्मीत कार्यांचो तो आमकां उगडास हारता. सर्वेस्पर जाणवो आसा कानवळो आनी मोगाळ. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. नितीची आनी सताची ताची कृत्या, विश्वासीपणाची ताची विधी नियमां. ससनाच्या ससनाक ताणें ती टारायल्यांत, सतानितीचे परमणे ती मांडून हाडल्यात. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. सर्वेस्पराचे जय हल्लेलुया. सर्वेस्पराचे जय हल्लेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशे करता. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागतना अनबावरत्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच
खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळण्यांत व्हरी नाका आनी कोट्यांत आवन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा पयल्या वचपाचेर थोडो नियाळ आमी करया. सा पावलान कोरिंतकारांक 2 पत्रां बरयल्यांत आनी आमी जाणाव कोरिंत सा पावलाक भोव मोगाचें. कोरिंतकार म्हळ्यार ताका भोव मोगाचें. कित्याक सा पावलान कोरिंताक ती थंयसर पवित्र सभा ताणें बांदून हाडली. त्या लोकांक ताणें पवित्र स्नान दिल्लें, त्या लोकांक जेजूची वळख दिल्ली, त्या लोकांक थंय जेजूची शिकवण ताणें वांटली. आनी त्या देखून आयच्या वाचपांत आमी पळयता सा पावलोचो कोरिंतकारां थंय संबंद कसलो म्हणून तो विवर दिता. सा पावलोक आनी कोरिंतकारां मदें आसचो संबंद कसलो. तो म्हणटा, हो आमचो संबंद एक बापय आनी धूव आसले बरी. ताणें म्हणलें आसा, तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून हांवें दिल्यांत. एक आपोट आंकोरे बरी तुमकां क्रिस्ताची पोतीन करून हांवें ओपोवन दिल्यांत. हांगासर आमी आमच्या जिविताची घडितां वा एका बापायच्या जिवितांतली चिंतनां आमी हांगासर उडास करूंक जाय. एक बापय आपल्या दुवेक आनी एकल्या दादल्याक ओपोवन दितना ताच्या मोतीन कितें चिंतनां आसतात. जर एका दुवे मदें आनी बापाय मदें तो संबंद बरो आसा, गुणायेचो आसा, तर खंडीत जावन एका दुवेक आनी एकल्या दादल्याक ओपोवन दितना ह्या बापायची चिंतनां कशी आसतात म्हूण तुमकां चिंतूंक खंडीत जाता. आपणाचीच म्हणून आसली धूव, आपणाचेंच म्हूण आसलें धूव आनी आपणाची धूव कितली बरी म्हूण तो जाणा, तसल्या एका ताच्याच जिविताच्या एक वांट्याक आनी एका दादल्याक तो ओपोवन दितना ताका मोसोर भोगता. हांगासर ताणें म्हणलें आसा, तुमचे विशीं म्हाका कोंकणींत तसलीच उर्बा म्हाका आसा म्हूण दिलां. पूण इंग्लिशांत तुमी वाचता जाल्यार थंयसर आसा, आय फील डिवायन जेलसी फॉर यू. म्हळ्यार जें कितें म्हजें म्हण आसलें हांवें आनी एकल्याक दिलां, म्हाका ताचो मोसोर जाता. कोरिंतकार ताका मोगाचे, कोरिंतकाराची सरफर्जा ताची, ताणें त्या लोकांक क्रिस्ताक ओपोवन दिलां. आनी तो म्हणटा, म्हाका क्रिस्ताचो मोसोर जाता. कित्याक जें कितें म्हजें म्हण आसा तें हांवें ताका ओपोवन दिलां. म्हजें बेस्ट, म्हज्या जिविताचें बेस्ट म्हण कितें आसा, म्हजी धूव हांवें ताका ओपोवन दिल्या. असले सिंतिमतांनी सा पावल उलयतना दुसऱ्याच घडये ताका बेगीन दिसता, ही म्हजी धूव, ही कोरिंतकार हांवें क्रिस्ताक ओपोवन दिल्यात. जर फुडें ही धूव क्रिस्तांतून मेकळी जायत जाल्यार, क्रिस्तांतून पयस वचत जाल्यार कितें जायत म्हणलें बे. 2 रितीचें बे तो उल्लेख करता. एक, तुमची मोनाय आड आलोचनेनी बरोवन पाड जातीत जाल्यार. हांवें क्रिस्ताक म्हजें बेस्ट म्हणलें दिलां. कोरिंतकार म्हजे बेस्ट जिवितांतले बेस्ट मनीस वा तांकां पवित्र स्नान दिना हांवें तांकां ल्हान व्हड केलां. असल्यांक क्रिस्ताक दिल्या उपरांत जर फाल्यां सकाळीं तुमची मनां बदलतीत, तुमी आड वाटेन वतीत वा आड चिंतनांनी वतीत, तर म्हाकाच कितें बगत. खंडीत जावन आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता. कशी ती परीक्षा जाता? आमचें शिकप वाडोवन येता आसतना आमच्या मोतींत चडीत सवालां उदे येतात. आमचो भावार्थ असो कित्याक, असो न्हय कित्याक, आमी अशेंच खरी जगी, हेंच पातये जगी ना जाल्यार कितें जाता म्हणली सवालां बिलकूल खंडीत जावन येतात. आजकाल युवा जाणां लागीं उलयतना तुमकां कळटा तांच्या लागीं जायतीं सवालां आसात पूण जापी नात. पूण असल्या
चिंतनांनी जर असले चिंतना आमकां पयलें दिल्ल्या बावार्थाचेर सवारी करूंक लागतात म्हळ्यार पयले सो दिल्लो बावार्थ आमकां जापी दिवंक शकना तर कितें जायत म्हणली एक भिरांताची. दुसऱ्यान जें कितें हांवें क्रिस्ता विशीं शिकयलां तें न्हय म्हणून अनेक लोकांनी येवन तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी कितें करशात. हांवें दिल्लो पवित्र स्नान तो पवित्र स्नानच न्हय दुसरो पवित्र स्नान तुमी घेवंक जाय म्हूण तुमकां कोणी सांगता जाल्यार तुमी कशें ताका कितें जाप दितेलात म्हणली भिरांत ताका भोगता. मोगाचेर थोड्या तेंपा आदीं एका भयणीन म्हज्या लागीं सांगलें गडीत एक विचित्र गडीत म्हणयत ती एका घराण्याक काजर जावन गेल्ली आनी थंयसर थोड्या दिसा उपरांत तिका बगूंक लागलें त्या घरांत मागणें ना. सांजेर 7 वरार सांग पुरो हांव मोरे तेच थंयसर मांव येना सासूमाय येना नणंद येना घोव ताच्या पयलें येना. तिच्या घरांत ती आसतना थंयसर मागणें आसलें सक्कड सांगाता ती मागतालीं आनी तांकां संतोश आसलो त्या मागण्यांत. पूण हांगा त्या गेल्ल्या घरांत मागणें ना. हांवें विचारलें तूं कितें करताय तर हांव म्हजे इतल्याक मागणें करून उगस रावतां. हांवें सांगलें मोगाच्या भयणी हांगासर तुजें मिसांव सुरू जाता. कसलें मिसांव तुवें मावनपणी मागचें कित्याक. तूं एका घरांत गेलाय तें क्रिस्तांवाचें घर आनी त्या घरांत तुजें मिसांव सुरू जावंक जाय कित्याक थंयसर मागणें ना जाल्यार व्हडल्यान तूंच म्हणूंक सुरू कर कितें जाता पळोवया. आनी त्या वेळार 7च्या वेळार तूंच मागणें सुरू कर जावं पुरो तुका इल्लीशी लज भोगतली वा आंकमार मेळटलो वा सहकार मेळनासतना वचत पूण दीस वेता आसतना खंडी जावन बदलावन जातली. आनी हो तुका तुज्या घरा मेळिल्लो बाबार्थ तूं आनी एका घरा वचून करूंक तयार आसाय गी. अशें तिका बें आसा कित्याक थंयसर आसो तिचो बापूय न्ही तो घोवाचो बापूय वा सासू आसा मांव आसा आनी नणंद आसा. अशें म्हणटा आसतना तें करूंक तिका खस्ट आसात बें दिसता धैर्य जाय. पूण जें कितें तिच्या बापायन तिच्या घरांत शिकयलां तें खंयसरी तिणें पाळूंकूच जाय. ह्यो जावन आसा क्रिस्ताचो मोग. आनी हें हांगासर उल्लेख करून सांग पावल म्हणटा जेजू क्रिस्ताचो प्रामाणीकपणी मोग करतात जाल्यार तुमी खंयच्याय स्थितीर ताका सोडून दिवंक शकनात. तुमी जर क्रिस्ताचो प्रामाणीकपणी फाटलाव करता जाल्यार खंयचीय परिस्थिती ती येवं दी तुमी क्रिस्ता खातीर रावतल्यात क्रिस्ता विशीं उलयतल्यात क्रिस्ता खातीर तुमी कितें करूंक तयार जातल्यात. असलो पवार्थ असलें प्रामाणीकपण आमचे थंय येवं दी म्हूण आयच्या दिसा मागया. म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र आदावाद सगळेच परमानून घेवं.
जेजूच्या आनी आमच्या मुखार बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मनान मोगान आमकां बसयलां. तर त्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव, जिवे बावरतां ताचें पुनर्जिवनपण परगटतांव, थीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करतांव. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवे येता तुका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार तो सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलय, देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरे देवाचे माये सांगाती सांसूचे तिसो पती भगवंत दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान शिकयल्ल्या मागणें सांगाता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सदा सदा तुझी संवसार आसा आमचो दीस परतो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चलयेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळमेळ पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात्र्याक दिलांक आमकां तुज्या उदार कावकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो एकामेका सुमयेची शांती वांटून घेवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Kusar apnakas kila Udapli kanzaun wanta Kadwalatle agat piyem dita Jiva plo samarpita Jesu ye Vekiye Kalzabok mojita bok tunye Jesuye Jesuye Vekiye Mogatan nochi bagom tunye Jesu mogasago Sheryang apya walkata Solo Devo Modram tanso poskata Nital zari salshi Apon montan bagaita Sukon geliang sodun pati arta Jivar puni dakrata Jesu ye Vekiye Kalzabuk mojita bok tunye Jesu ye Jesu ye Vekiye Mogatan moji bagom tunye
प्रार्थूया. प्रितिवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवचिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणेपासून हो दिन वाचण्याचो यश्न संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटपलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागतांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उचारून सर्गार तुका सासणाक पाकाणूक आमकां फावय म्हण आमी प्रार्थितांव. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मोगाचनो ह्या घडये आमचे ते सवा बाळो जेजू थंय उबारया. प्रत्येक जावन मागया आमच्या कुटुंबा बसोत, आमच्या सवैयक्तीक गरजां बसोत. ह्या दिसांनी बाळो जेजूचें रक्षण आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं दी. प्रत्येक जावन पिडे शिडेत हांव कश्टां नश्टांत हांव तसो आदार ताची कृपा आमकां लाभूं दी. आमचे संगी तो आसा म्हणलें बगप आमचें तें सदांच आसच्याक बाळो जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागया. संपूर्ण आमच्या कुटुंबांत वा हेर ह्या दिसांनी पिडेंत आसात, पिडेंत कश्टां आसात, तांकां मागण्याची गरज आसा. ह्या घडये बाळो जेजू तांकां समर्पण दिवया. ह्या दिसांनी जायते जण जायते संस्थे हेरांच्या गरजांक पोवच्या कामांत चड आनी चड मेतेर जावन आसात. जांक पुरो काणा वरवीं दिवन वा हेर खंयच्याय रितीन आदार दिवच्या कामांत जायते जण वावर करना आसात. तांचे पासून ती मागया. तांकांय बाळो जेजू आशिर्वाद दिवं दी. तांच्या वावराक तांच्या सेवेक हजार वांट्यांनी तांच्या जिवितांत समाधान आनी शांती फावो करून दी म्हूण मागया. परगांवांत आसचे आमच्या भाव भयणी बसोत मागया. आनी ज्या कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांच्याय गरजां बसोत ह्या घडये मागया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां बसोत भावां बसोत ह्या घडये मागया. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी हाच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात अभ्यासां दिवंक कळवला आसता. तुका पातळी मानलेल्या सुमिस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदींत येयलो. नमान मरी कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदींत येयलो. नमान मरी कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फळ जे गोष्टीचें जेजू भगवंती मोरी देवाची माई मा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदतीचे येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाम घाल आनी आयक आमचें मागणें. या जपंच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळचेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सोदपडोन आमी मागता. तुवें इतले मथून भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या उद्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कस आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणच्या सदा सर्वदा आमेन. बाळो जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांक ह्या घडये उडास काडन ताका अर्गां देवया. सांगात आमी म्हणया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळांतली दैवीक मजत सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद आमी घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राबो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राबो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो राबो आनी तुमकां बाट भरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राबो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो राबो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्याची येता आनी रास करता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. तुका जेजू वाळटा अर्गादिता वास्तुका दिल्याक मजत जाता सांगा इसुरपणा बाबा सदा दिल्याक मजत जाता सांगा इसुरपणा सदा देवपण सांडून संसार आयलोय आता परत सर्जून दिलोय आमची सपाका तुवें वावरले तुज्या गाया वरवीं गायबून केले अर्गा तुका जेजू बाळका अर्गादिता वास्तुका दिल्याक मजत जाता सांगा एकसुरपण आभार मानता सदा. मोगाळ पुत्रा सोवे आशीर्वाद भाग्यवंत करसाची कुरवे देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.